कारकां तुका जेजू महिमा तुका जगलाप तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू नमान तुका जेजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचें उतर आज आमकां फोव जालां लुकाचो वांजेल 9 अध्याय वाक्य 11 तावन 17 म्हणसर. Luke chapter 9 verse 11 to 17. पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जोमो ताजी पाट धरून गेलो. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयी तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण दमदूत ताचे झरसीन येवन म्हणाले, आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसां, देखून लोकां जम्याक तूं दान सोड. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. सिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हणून खान मोलाक घेजय जालें. दादले सडुणे 5000 जातीत म्हणयेत. तवळ जेजून आपल्या सिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50-50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून लोकांक वांटून शिसा लागीं दिलें. लोक सकट खावन दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दाली जातीत ते तांणी भरून काडले. हे उतार आज आमी कान घेवया. जेजून 5000 लोकांक उंड्या मासल्याचें जेवण वाडयल्लें आनी तांकां दादोशी केल्लें. हे पुरो संवसारी संगती कशें जेजू लोकांच्या गरजेक पावता आनी कितें मागीर तो करतलो म्हणल्यार की एक संकेत जावन हे जेजू पळय ते मसले आनी उंडे हातान धरून वयर उबारून देवाक अर्घां दिवन ते तांकां कशें मोडून दिलें, तशेंच ताच्या जिवितांत त्या कुर्साच्या मरणांत आमकां ताणें मोडून दिलें. ताची कूड ताचें रगत आमकां जिविताचें पोशण जावन ताणें आमकां दिलें. आज आमी प्रत्येक जावन कुडी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्त आमी करते आसा. पवित्र सभा आज जेजूच्या कुडी रक्ताक विशेश मान दिता. आमच्या जिवितांत आमी जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी विशेश मान दिया. कित्याक तेच कूड आनी रगत आमी शेवता. तातूंत आमकां जीव मेळटा, आत्मीक जीव मेळटा, सासणीक जिवीत मेळटा आनी सगळे आमच्या जिविताक आत्म्याक एक पोशण जाता, एक खाण जाता. ते कशें जेजून ह्या गडिता वरवीं लोकांची भूक थांबयली. कुडीच्यो गरजो कितें आसात ते तांचे कुडीच्या गरजेक तो पावलो, तांकां तांची भूक थांबयली. लागले 3 दीस जावन ते भुकेन आशिल्लो लोक ताचे सांगत आशिल्लो. देवाचें उतर आयकतालो. तांकां वचोंक मोन नासलें. पूण जेजून एक व्हड एक अजाप करून त्या लोकांची भूक ताणें थांबयली. उंड्या मासलेच्या जेवणान तांकां दादोशी केलें आनी प्रत्येक तितले मात्र न्ही, उरले उंडे बंद काडटा आसतना थंय 12 दाली भरली म्हूण सांगतात. दाली खंय थोंड आयली. ही पुरो चिंतूंक हाच्या फाटल्यान चिंतूंक पळयल्यार जेजूची ती अजापांची सकत अद्भुत करची सकत. कित्याक तो तूं देव जावन आसले वरी तो देवा बापाचेर तितले एक कनेक्टेड आसले वरवीं ताचे थंय त्या पवित्र आत्म्याची सकत आसले वरवीं हें सगळें तो करतालो. आज आमकांय देवान इतली सकत दिल्या. मस्त जनाक अजुनूय आमच्या जिवितांत जेजून कसली सकत दिल्या, कसलो अधिकार दिला, कितें पुरो करूंक आमकां आमी सकता ह्या संवसारांत जायत्या लोकांक आज कळीत ना. पूण आज मगच्या भावा आनी भयणी आज आयचें दुसरें वाचप सांगता हांगा सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्रांत 11 अध्याय थंय 20 आनी 3 वाक्यां तावन थंय सोम्याच्या जेवणाची कथा म्हणून तूं हद्दीक घालना बरें करून सांत पाव हाचे विशयांत विवरण दिता. कशें आमी कुडी जेजूची कूड आनी रगत शेवता गे म्हणून. आनी तो पयलें सांगता जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां
तेंच हांव तुमकां सांगता. न्ही जावन आपोस्तालां पैकी सां पौल तांचे सांगता नातुरलोच आनी जेजू सांगता तो नातुरलो. पूण जाल्यार ताच्या मागीर तो ताची जिणी परिवर्तन करता, ताची परतवणी मागीर. पूण जाल्यार त्या आपोस्तालांचे चड काम करता तो. आनी ताचे जेजू सांगता आसल्या आपोस्तालांचे चड जेजू सां पौलूक उगडापें करता. ताची पत्रां पळया, ताची पत्रांची शैली पळया कशें बरयता तो. ताका कितलें रिव्हिलेशन मेळ्ळां, उगडापण कितलें जालां. जेजू खुद्द ताका सायडीन रावन तूं भियेनाका, हांगा तुवें म्हाका साक्ष दिजें, हांव तुजें सांगता आसां. हर एका घडितांत जेजू सांगता आसलो सां पौल ताच्या जेवणाची कथा बरयता. आनी ताणें पळय तेच परी पळय क्लियर सांगता पळया. पराधीन जाल्ल्या सोमयान झिजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, ही म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जसं ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सरलो, जितले पावटीन तुमी पियेता तितले पावटीन ते म्हज्या उडासाक करतात. हर एक दीस आमी मिसाचें बलिदान वेत आसतना भेटयत आसतना ते जेजूच्या उडासाक आमी करचें. तो येता म्हणसर ते आमी आचरण करूंक आसा. आनी भावार्थान आनी विश्वासान बेश्टेन तरी आमी वचून मिसाक वचून आमच्या पाताक वळखनासतना आमचे कोटेपण काण घेवन सारके रितीन मिसांत भाग घेनासतना उंडो आमी सेवतां जाल्यार जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवतां जाल्यार आमी पयलें म्हणटा जेजू देवाचें उतर सांगता सां पावल पळया. देखून जो कोण फावो नासतना उंडो खाता वा सोमयाच्या काल्सींतले पियेता तो सोमयाच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ओड एक आमी सूख करता एक पटी फावो ते परी सगळें आसा पातकांच्या बॉक्सांनी ते पुरो मिसाच्या बलिदानांत आसा. जर आमची मौत खंय आसून गे आमी मिसाक वचून मिसाच्या बलिदानांत वचून तातूंत फावो ते परी भाग घेनासतना जर आमी तो उंडो खाता जाल्यार ते आमी कुमगार आमी सेवता जाल्यार आमचे भितर कितें जाता पळया. ह्या पासून हर एकलो पयले आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी ह्या काल्सींतले पियों. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच केस्त खाता आनी पियेता. देखून तुमचे मदें जायते जाण अचकत जाल्यात, पिडेस्त जाल्यात आनी सबार मरण पावल्यात म्हणटा सां पावल. देखून आमी आमची परीक्षा करचें. मिसाच्या बलिदानाक येताना एक 2 मिनटां तरी पयले वचून बसून तुवें प्रिपेर जायचें, तुवें तयाराय करचें त्या मिसाच्या बलिदानाक. कितें पदकां आसल्यार वळखून काण घेवचें. खंय कोणाकी बुक्सूंक आसल्यार रे बुक्सिता म्हणून एक निर्धार काण घेवचें. तो कोणा कोणान वचून राग दवरून भावा कडेन भयणी कडेन आवय कडेन बापाय कडेन राग दवरून येवन त्या मिसाच्या बलिदानांत येवन त्या कुमगार आमी शेवता जाल्यार कितें जाता आमचें खंय म्हणून सां पावल हांगा क्लियर सांगता. देखून आमची सत्राय करया. आमचीच पयलीं आमी झडती करूंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून थोडो वेळ बेगीन वचून त्या इगर्जेन बसून आमच्या जिविताचे फाटल्यान एक नदर घालया. आज हांव मिसाक आयला 3 संगती घेतालाय तुमी सक्रिस्ती गेल्यार थोड्या कडेन ते एक उतरां बरोवन घाल्लीं आसात. मदर तेरेसाच्या तूं कॉमेंतांत प्रत्येक जावन तीं उतरां ते भितर मीस पेटोवंक येता आसतना ह्या जाकाक म्हूण घाल्लीं आसात. ही म्हजी पयिल्लें मीस पेटोवचें. हें म्हजें खंडी जावन एकच मीस आनी हें म्हजें निमाणें मीस. तशें ह्या जग आपली भेटवून भेटयता आमचे खातीर आनी ताचे खातीर. देखून आमी फावते परी तयाराय करून जेजूच्या कुडी रक्ताक आज अर्थ मान दिया, गौरव दिवया आनी आमची पातकां सगळीं वळखून काण घेवन एक बरें सुठवें एक जाता जाल्यार खुमसार जावन ह्या आमच्या जिवितांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वचून जेजूची कूड आनी रगत सेवया. आनी खंडी जावन ते आमकां आत्मीक जिवीत दिता, आमकां एक नव्या जिविताच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरता. देखून संगती आमच्या मतीन धरून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या फेस्ताचें आचरण आमी करता आसतना उडास दवरया. खंडीत जावन आमी जेजूची कूड आनी रगत शेवता आसतना कशें आमी शेवता, कशें आमी आसाव म्हणलें आमचीच ती एक तनकी करया, आमचीच आमची एक परिक्षा करया. आनी सर्व ह्या कितें
जेजूची कूड आनी रगत शेवल्यार आमकां सासणीक जिवीत मेळटा आनी आमच्या जिविताचें पोशण जाता, आमच्या आत्म्याक घटाय दिता. देखून ह्यो पुरा संगती समजून कान घेवन आयचे संभ्रमीक फेस्त आमी आचरण करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता स्त्री मतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू. भाग्यवंती मरिय देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वत. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरें फेस्त तुमकां समेस्तांक मागता.